हो प्रश्न आसा. जो पर्यंत सीएम मेळना तो पर्यंत तेणी तरी ठरयल्लें आसा ते हाडपाचें ना. आमचो एक हें आसा की इतले दीस आमी सगळे पाशर्स काडून ओगी रावले. आज कितें जाता तें जावं. आज सर म्हाका दिसता म्हणजे आमकां सीएमा कडल्यान अपेक्षा आसा की ते ह्या हेजेर कितें ऑलरेडी हो इशू रिजॉल्व जाल्लो आसा. हेकांनी कांयच ना, फक्त तांकां अपॉइंटमेंट दिवप. ती लेटर्स तांकां दिली बाबा तुमकां रिक्रूट केले. आज आमी जीएमसी हांगा हेल्थ मिनिस्टर आज कितलेशेच MTS स्टाफ घेतल्या. हे भुरगे हांगा ऑलरेडी यांचे ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू यांचे जर सगळे फॉर्मेलिटीज पूर्ण जाल्या जाल्यार ते भायले भायर हेल्थ मिनिस्टर खंयच्यान ते रिक्रूट करता, खंयचे पोस्ट आहे. आणि हे भुरगे गोंयकार हेंच्यांनी खंय वचप. आणि हेजेर कोणाचोच कंट्रोल ना. प्रत्येक जण आपले जाय जाय तशें करता. फक्त मताचें राजकारण आज चल्लेलें आसा. आज इलेक्शन येता, आज हेंकां दाखोवपाक जाय आमी इतले जॉब दिले तितले जॉब दिले. स्वताची फक्त तुमडी भरपाक हे पडलेले आसा सगळे. आणि आज हेणी कितें करप. सगळें जालां. सगळ्या भुरग्यांनी आमच्या दिल्ले आसा. भुरगे म्हणटा सरान आमकां जशें सांगलें तशें आमी केलें. बाबा थोडे भुरगे MTSाक आमचे सगळे इथं अप्लाय केला. व्यवस्थित आसा. आणि थोडे बाबडे कितें आसा इतले वर्सां ते जॉब केले दृश्टी कंपनीन आणि आज खंय तरी येश तेंची जाल्ली आसा. थंय पावले तांकां MTSान घेवया जावं तेंचे बाकीचे अटेंडंट म्हणून तांकां घेवया. आणि कोण बरे फिट आसा तांकां सेक्युरिटी गार्ड म्हणून घेवया. हे सगळें आमी दिलां. सगळें जर जालां जाल्यार आज आमकां घेयना कित्याक हो प्रश्न आसा. सगळे फॉर्मेलिटी जावन टोटल टोटल पळय आमचे एक्चुअली पयलीं पळोवंक गेल्यार 350 भुरगे आसले. तितूर थोडे कारवारचे भुरगे जावं दोडे मार्गावयले भुरगे आशिल्ले. जेन्ना आमी सीएमा कडेन मिटींग केली सरान सांगलें तुमी जर ह्युमन रिसोर्साक जर आमी घेतले जाल्यार तांकां त्या भुरग्यांची कामां जावचे ना. बिकॉज ताका रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय पडटा. ओके आमी तांकां त्या भुरग्यांक समजयलें तुमी तुमचे बाबा प्रायवेट खंय तुमचे कामाचें तुमी पळया हांगा तुमचें काम जावचें ना. आणि हांगा आमचे फक्त आतां म्हाका दिसता जवळ जवळ 150 सुद्दां भुरगे उरूंक ना गोंयचे. जे सगळे गोंयचे आसा सगळे तेंच्यांनी इंटरव्यू दिल्ले आसा ह्युमन रिसोर्साच्यो आणि सगळ्यो फॉर्मेलिटी पूर्ण केले आसा. अशे हार्डली 150 तरी भुरगे आसता. हार्डली 150च्या वयर एक भुरगो आसतना इतलेच भुरगे आसा. नेक्स्ट स्टेप तेच आमी हांगा जो पर्यंत आमकां मेळना न्ही तो पर्यंत आमी हांगाच बसतलीं. आणि काय ना जो पर्यंत मेळना आमी फायनली तांकां मेळूंक येयल्या न्ही मेळपाक येयल्या. आणि मेळपाक येयल्या कितें आसा इश्यू ऑलरेडी जो रिजॉल्व जाल्लो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन कित्याक जावंक ना हें विचारपाक येयल्या. आमचे आनी कांयच प्रश्न ना. सरान जर आमकां सांगता सर तुमकां आतां फाल्यां अपॉइंटमेंट लेटरां पूण हें करता कित्याक ते दिवपाक काय न्ही. ऑलरेडी सगळ्यांनी जेन्ना रिक्वायरमेंट आसा मेडिकल आसा हितूर आसा तितूर MTS स्टाफ जाय सेक्युरिटी गार्ड जाय. आणि ऑलरेडी बॅची पयलीं घेतल्यो त्यो घेता आसतना आमच्या भुरग्यांक थोडे जर भुरग्यांक घातलेले तेन्ना कांयच उरपा नासलें. व्हडले भुरगे ना ते जाल्यार ते कित्याक घेना तेच म्हाका व्हडलो प्रश्न आसा. आनी घेता म्हणून सांगू ना सराचेर आमी विश्वास दवरलो इतलो. आनी आतां खंयचे तरी लास्ट मिनिटाक आमी आतां कितें करपाचें ना म्हणून आज आमकां हांगा येवची पडली. 2-3 म्हयने तुमी कंटिन्यू स्ट्रायक करूनय काम जावना ना लेटस्ट येयनूय जावना. आतां जातलें पळय फायनली कशें आसा ही सिस्टम आसा सेम आसा. आमी तांचेर विश्वास दवरलो. पळय विश्वासाचेर एक खंय तरी एक आमचें हें आसता. फायनली आमी तांचेर विश्वास दवरला. सराचेर विश्वास दोतोराचेर विश्वास दवरलो आमी. खंय तरी एक काम करतलोच कित्याक इतले पर्यंत ताणें आमकां सांगलें तुमची हें करा सगळें आमी तेंच्या सांगण्या प्रमाणे रावला. आज आमी फायनल एक हें आमचें काम न्ही. आमी जर भायर सरूं ना जाल्यार आमचे दखल कोण घेतलो. आतां पळोवया कितें जाता तें. त्याच खातीर जर आमी आयल्या न्ही आतां कितें आमकां सोल्युशन मेळटा तें पळोवया. केन्ना मेरेन तुमी आतां हांगासर रावतले मेळा सर. मॅडम जॉबाक फक्त 12 जाणांक गरज आसा बाकी जावना. पळय तुमकां हांवें सांगलें तेंची परिस्थिती आज अशी आसा तांकां येतले जाल्यार बॉल्सान तेंचे पयशे आतां खंयचे पेडणेच्यान काणकोणच्यान भुरगे खंय तरी दिसोड्याच्या कामाक वयता. आज घरान तेंचो एकटोच जोडपी आसा आणि 10 तोणां तेंची खावपी आसा. हे ते लोकल MLA सुद्दां तेंचे हे घेयना म्हटल्यार इतले खंयची हे लायकीचेर पावले ते म्हाका कळना. लोकल MLA तांकां बाबा खंय तरी प्रायवेट कामांक तरी तांकां मदत करा जो पर्यंत हे काम जायना. आपलें काम जावपा सॅक्रिफायस करपा जाय कितें तरी. इतले वर्सां गेले 2 वर्सां जालीं आमी स्ट्रायकार आसा. भुरगे येता ना अशें न्ही येतले. आणि आमी कितें केलें कोविडाचें हें आसलें तें आनी म्हटलें प्रॉब्लम नाका. थोडे भुरग्यांक तुमी म्हटलें कोण जाता तितलेच येया. आज एकामेकाक ते एक बायक दोग जाण बसून आयल्या कळ्ळें न्ही. आणि आज खंय तरी आमकां आडोवपाक कितें आडोवपाचो उडोवपा आमी कोण टेररिस्ट न्ही. आमी आमच्या हक्का खातीर हांगा येयल्ले आसा. आणि जे काम ऑलरेडी आमचे सॉर्ट आउट जाला इशू फक्त आमकां विचारपाक की आमचे कित्याक आमकां अपॉइंटमेंट लेटर दिवंक ना इतलेच आमचो प्रश्न आसा.
आमचे भुरगे आज अशें आसा तेंची परिस्थिती ते सदांच म्हाका फोन करून सांगता, मॅडम आमी आज गेल्ले कामाक थंय कामांक काडून उडयलो. कितें करताले ते बाबडे? आज खंय तरी ते कामांक वयता, थंय जर ते आज वचना ड्युटेक जाल्यार तांकां कामा वयल्यान काडून उडयता, अशी परिस्थिती आसा. सो हांव एज अ युनियन म्हणून हांव सगळे भुरग्यांक कोण येवंक ना दिना काय ना, आमी ऑलरेडी सगळे फॉर्मेलिटी केल्ले आसा. आमकां खंय शक्ती प्रदर्शनूय करपाचें ना काय ना, आमकां हांगा फक्त इशू आमकां सोल्युशन जाय आनी अपेक्षा आसा की सीएम सर हेजेर आमकां सोल्युशन आयच्या आज, म्हणजे आमी नको कोड केन्ना लागतलो तो, तेच्या पयलीं हें काम जावंक जाय न्ही, नाल्यार काय उपयोग ना ते. डिस्ट्रीची कंपनी आसा तांकांच सपोर्ट करता. कित्याक म्हाका कळना की डिस्ट्री कंपनी हेंच्या खातीर कितें म्हणून ती. अरे आमी थंय गोंयकार एक भुरगो काम करता थंयसर त्या ग्रावंडाचेर, थंयसर आमी मेहनत करता कितें तरी. आनी एक जेन्ना बाबू आजगांवकर हो आसलो, हो इतलो सांगतालो की अशें न्हू, हें बीजेपी ते बीजेपी अशें हे चोर म्हणून. आनी आपुणूच गेल्लो आनी जेन्ना तो गेलो तेन्ना आमकां एक मनान दिलें की चल हो आतां जेन्ना आमच्या खातीर येवन आमी 2014 केल्लो स्ट्रायक, तेन्ना सांगतालो तो आपूण हे करता, तुमी गोंयकारांक सगळे वाट लायतात, गोंयचे भुरगे रस्त्यार आसा, इतले कोटी चोरतात म्हणून हो बाबू आजगांवकर सांगतालो. आनी हो तेन्ना एमजीपीन आहलो आनी हो बीजेपीन गेलो. बीजेपीन वचोन तेणी मागीर आमकां दिल्लें मनान की चल आयज कितें तरी आमचो प्रश्न सॉर्ट आवट जातलो डिस्ट्रीक्ट कडल्यान. जी डिस्ट्रीक्ट इतली मद मारला डिस्ट्रीक्ट तो. पूण आयज अशें दिसून येयलें की जेन्ना तो ताका आमी विचारलो तेन्ना तेजी उतरां येयली की तो खंय तरी आपल्या स्वार्था खातीरूच येयला बाबू आजगांवकर हो. एक केन्ना विचार करूना, जर तूं शब्द तोंडांतल्यान तुज्या उलयता भायर काडटा जाल्यार ते पाळूय, ते करून दाखय तूं. बेश्टे लोकांक पिशे करपाक हांगा उलोवन दाखोवं नाका. आनी आतां आमी सीएमाकूय सांगता, जो आमचो प्रश्न आसा जर तुमी आयज सांगल्यात आमकां आयज 15 दीस अरे कितले पाशास काडटलो 15 दीस म्हणून. एक दीस तरी विचार कर रे केन्ना तरी. आमचे पोट आसा, आमची फॅमिली रे रडटा घरा कडेन, काळजांतल्यान रडटा ती. एक दीस ते मातशे तरी थोडे तरी विचार, थोडी तरी दया माया आसूनी गोंयकारांचेर हांव म्हणटा. इतल्या फावटी सांगलो, एक दीस तरी केन्ना सांगूंक जाय की बाबा चल आयज तूं प्रत्येक फावटी गेल्ले फावटी सांगता आमकां की करता. अरे करता केन्ना? आमी मेल्या उपरांत करतलो, आमी वयर वचोंक जाय स्वर्गान बी, थंय बीन करतलो वचोन वयर मेळोन बीन करपाचें जाल्यार तेवूय सांग. 2 जाण भुरगे आमचे आयज जीव दिलो, आसतलें फ्रस्ट्रेशन कसलें आनी कितें जालें. हांव म्हणटा चल आमच्या वांगडा भुरगे जर ते खेळोन मेळोन आसलेले जाल्यार खंय तरी एकामेकाक कितें तरी शेअर करताले, कितें तरी सांगता आसले, जेणे करून तेंचेर कसले फ्रस्ट्रेशनान ते जाता. मागीर जावं ते जॉब ना कारण ना तेतून ते आनी विचारांनी वयता, मागीर लोना काडल्या त्या विचारांनी वयता, पोट कशें चलतलें आपले त्या विचारांनी वयता, आपल्या फॅमिली कशी पोसतलो त्या विचारांनी वयता. आनी प्रत्येकाक मागीर कितें तरी जाता आनी मागीर ते स्वता एकटोच उरता खंय तरी. तो वायट विचार येता, वायट विचार येता आनी तो मागीर आपल्या जिवाचे वायट करून घेता. सरकार जे आसा तेंच्यांनी मात तरी चिंतूंक जाय. आनी सीएमान स्पेशली तरी आमी आयज मेरेन आनी कोणाच कडेन वचना, जे काम आसा ते सीएम करपाक शकता. सो सीएमा कडल्यानूच आमकां जाय की आमचो प्रश्न आहा तो सॉर्ट आवट केल्लो बेगीतल्या बेगीन आमकां सांगचें. आमकां नाका हांगा तळमळपाचें, आमकां उमेद ना हांगासर येवपाचें रस्त्यार देंवन. आमकां जाय आमचें खंय तरी काम करून पोट भरलेलें आनी पोट भरून आमी आमच्या खंय तरी फॅमिलीक पोसलेले आनी आमी घरा कडेन सुखी आसलेले. आमकां नाका हांगासर रस्त्यार येवपाचें. तुमचं नाव कितें? शेखर कामत. शेखर कामत.